मंगळारा राती बेती पेन्हा द फ्रांस वाठारांत लायटीच्या खांब्यार ब्रागांझा नावाची पर्यटक बस मारिल्ल्यान लायटीचो खांबो मोडून रस्त्यार पडलो। फाटल्या म्हयन्या भितर ह्या वाठारांत लायटीचो खांबो मोडून पडपाची ही दुसरी घडणूक आसा। हे खांबे कॉन्क्रीट घालून योग्य रितीन घातिल्ले ना असो आरोप थंयचे थळावे लोक करतात। हो जो रूट हा बेतीचो थंय पुलार एक बोर्ड मारलेलो हांगा टुरिस्ट बसीस अलाव ना, पूण तरी आसतना ह्यो टुरिस्ट बसी ह्या रुटांसून येता आनी हांगा ट्रॅफिक जाम करता आनी सायडीक व्हरता आनी खांब्यांक लायता आनी खांबे उडयता। तर ह्यो टुरिस्ट बसी डायवर्ट करच्यो। हे रस्ते ल्हान असल्या कारणामुळे हांगा ट्रॅफिक जाम चड जाता। लायटीचे खांबे हुमटून पडपाचे प्रकार पर्वरी आणि बेती भागांत घडत आसा। कांय दिसा पयलीं पर्वरी बेती रस्त्यार असोच एक खांबो पडून येरादारीक अडचण जाल्ली। मंगळारा रातच्या 9 वरांचेर एक अपघात घडलो। पुलिशेक कळयल्या उपरांत पर्वरी पुलीस स्थानकाचे हवालदार आनी थळाव्या लोकांनी येरादारी पर्वरीच्यान वळयली। उजो पालोवपी दळाच्या क्रेनीन रस्त्यार पडिल्लो हो खांबो उखलपाचो यत्न केल्लो, पूण क्रेन चल्लीच ना। ही क्रेन लागीं 30 वर्सां पयलींची अशें कळून आयलें। आयज काल खासगी वाहनां 15 वर्सांनी रस्त्या वयल्यान काडून उडोवपाचो कायदो आसतना ही सरकारी गाडी 30 वर्सां सेवेत आसा ही अजापाची गजाल। क्रेन चलना अशें कळ्ळ्या उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपी मनशां वांगडा हो खांबो रस्त्या वयल्यान हालयलो। हे पळय जे पोल मारल्या ते म्हाका दिसता सारकें ना दिसता। भितर जे कॉन्क्रीट घालून हे पोल सारके इन्स्टॉल करपाक जाय। तेन्ना हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियराक किंवा त्यांच्या मिनिस्टराक किंवा आमच्या आमदाराक सांगता की मातशें हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें, कित्याक लास्ट टायमाक आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 दीस जाले तेन्ना गुरुद्वारा कडेन तसोच एक पोल पडलेलो आनी हो आतां दुसरो पोल पडला। तो पोल कित्याक पडलो? तेच सेम तुका हांवें कारण सांगलां पळय तें। आनी हांगर आत्तां मातशी ताका भस लागल्या आनी तो पोल ऑटोमॅटिकली पडला। तेन्ना आतां मोठी जिवंत हानी जावपाची ती मोठी अनर्थ टळ्ळलो आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।